आयज आमचे भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून हांव स्वता म्हाज्या वांगडा म्हाजे स्टेटी वयले वायस प्रेसिडेंट रविराज आसतलो, दोनूय अध्यक्ष आसात नॉर्थ आनी साऊथ आमचे दयेश, प्रथमेश, आमचो जनरल सेक्रेटरी राम आनी आमची स्टेटी वयली मेंबर दिशा आनी बाकी सगळे मेंबर्स आमी आयज सगळे मेळून एक डेलिगेशन घेवन एक कंप्लेंट फायल करपाक गेल्ली. भितर आमी 8 व्हिडियोज अशे नोट केला जे दिल्ली जाल्ल्या प्रोटेस्टाक जो थंय जंतर मंतराचेर प्रोटेस्ट चालू आसा थंय त्या प्रोटेस्टाच्या नांवा सकयल प्रोटेस्टाची शील्ड घेवन काही भुरगे आसात ते थंय प्रधानमंत्र्यान तेंचे बॅनर तेंचे पोस्टर करून एक विचित्र आनी सामके लो ग्रेड अशे गाळयो आनी थंय हिंदी भितरल्यो गाळयो मारून तेंची एक थंय फकाणां जोक करपाचो प्रयत्न केल्लो. सो त्याच्या संदर्भात आमी कंप्लेंट फायल करपाक गेल्ले. आमी ऑफिशियली मेल सुद्दां आमी धाडटले विथ व्हिडियोज पेनड्रायव्हान घालून दितले आमी. आनी दुसरें म्हणपाचें म्हणजे कितें आसता की डिमांड्स स्टुडंट्साचे आसात, त्या डिमांड्सा वांगडा आमी आसाच. ते डिमांड्स फुलफील करपाक सरकार फूल प्रयत्न चालू आसा. हेजे पयलीं CBI आसतले, रीनीट आसतली, हे सगळें चालू आसा. बट खंय तरी आपली एक राजकीय आयडियोलॉजी घेवन जर त्या प्रोटेस्टांत घुसून जर प्रधानमंत्र्याचो जर अपमान करता जाल्यार तो आमी सहन करून घेवचे ना. ह्या खातीर आमी कंप्लेंट दिवपाक आयिल्ले. तेंच्यांनी कंप्लेनूय फायल केल्या एक्झॅक्टली. सो आमी सुद्दां इतले दीस काँग्रेस पार्टीचे कितलेशेच कार्यकर्ते आमच्या कडेन व्हिडियो आसात. प्रधानमंत्रीक आसतले, आमच्या मुख्यमंत्र्याक आसतले, आमचे प्रदेश अध्यक्ष दामूबाईक आसतले, कितें कितें नाका जाल्लें म्हटलां. बट ते कितें आसा, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोटेस्ट. आमी तशें मानीत आसले काल मेरेन. बट काल जेन्ना तेंच्यांनी कंप्लेंट करपाची सिरीज सुरू केली तेन्ना आमकांय दिसलें की आतां आमकांय भायर सरपाक जाय म्हणून ही कंप्लेंट आमी आयज करपाचो कारणूच हे म्हटलां एक्चुली 8-10 दीस पयलीं. बट आमी हे सगळे कंप्लेंट आयज कित्याक करता, कारण की जर राजकीय हितून जर सूड बुद्दीन जर हे सगळें करता जाल्यार ते स्वता धुतलेले तांदूळ म्हणटा पळय तशें ना. आमी कंप्लेंट करिनाशिल्ले बिकॉज त्या प्रोटेस्टाच्या टायमार अनवॉन्टेड थिंग कितें जाता किंवा कोण स्लोगन मारून वता. बट तांकां जर दिसता की तेंच्यांनी कंप्लेंट करून आमकां भेसणोवपाचो जर प्रयत्न करता जाल्यार आमी भिवचे ना. कारण गोंयच्या जनतेक खबर आसा की तुमच्या लोकांनी काँग्रेसीन कितें कितें म्हटलां. फॉर एग्जाम्पल आमची जी मेंबर ऑफ पार्लमेंट कंगना रनावत तिचो फोटो घातलो. ती मंडी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी, त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचें नांवूच मंडी जी त्या इलेक्शनाक रावतात. तिका तेंच्या स्पोक्स पर्सनान कितें घातलेलें खबर आहा, मंडी में भाव कितना है इस औरत का. हे ऑफिशियली घातला, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सनान काँग्रेसीच्या घातला. कळ्ळें. एका बायलेक ही हेंचे हे काल हेंच्यांनी मॉरल सर्टिफिकेट दिवपाचें जे थोड्या लिडरांनी सुरू केला पळय, ही मॉरल सर्टिफिकेट आमकां दिवं नाका. ही सर्टिफिकेट पयलीं तुमच्या काँग्रेसीच्या लिडरांक दिया. इतलेंच म्हणटा. तेंच्यांनी तुमकां म्हटलें म्हणून तुमी तांकां म्हटलें राहुल गांधी अशें म्हटलें अशें जालें. तेंच्यांनी आमकां म्हटलें, आमी तांकां म्हटलें. हांवें परत सांगलें न्ही, प्रोटेस्ट जेन्ना काडटा तेन्ना इट्स अ पार्ट एंड पार्सल. त्या टायमार कोण ना कोण तिडकेन कितें म्हणटा, कोण ना कोण आनी कितें म्हणटा. बट हेंच्यांनी पयलीं जें म्हटलेलें तेन्ना आमी केन्ना कंप्लेंट करूं ना. बट काल जर आमकां ते कंप्लेंट करून जर आमकां सांगूंक सोदता की आमकां धमकोवपाक सोदता जाल्यार आमी आयज ही येवन कंप्लेंट त्या खातीर घातला कित्याक की ही मॉरल सर्टिफिकेटी आमकां दिवं नाका. तुमची काँग्रेस पार्टीच्या लिडरांनी कितले इमॉरल आनी अनवॉन्टेड ज्यो थिंग्स आहा पळय, ज्यो गजाली केला पळय, त्यो जर आमी काडपाक लागत न्ही जाल्यार आमकां 1 वर्स वयतले, 2 वर्सां वयतली, कळची सुद्दां ना. पार्टीन आसा न्ही ते कितें आसा मिनिस्टर MLA कोण ना. हांव स्पेसिफिकली प्रोटेस्ट बाबतींत उलयतां. काल सुद्दां तो विशय कोणें जर्नलिस्टान घेवन आमच्या अध्यक्षा परत विचारपाचो जो प्रश्न केलो पळय की काँग्रेसीन भारतीय जनता पार्टीचे ना लिडर्स वचूं ना. गोंयान कितले कार्यकर्ते गेले जे सोडून त्या एरियेतले थोडे पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टीचे किंवा बाकीच्या पॉलिटिकल. काल आम आदमी पार्टीचो लिडर काँग्रेसीन गेलो, ताका प्रश्न विचारतात की आम आदमी पार्टीन त्या टायमार तूं काँग्रेसीचेर अटॅक करतालो मरे, आतां तूं परत गेला. चड का वायट, चड का कमी, हो पॅरामिटर आमी डिस्कस करचो न्ही. प्रत्येक जाण आपली पॉलिटिकल मायलेज किंवा आपले पॉलिटिकल करियर पळोवन दुसऱ्या पार्टीन वयता. पण असो व्हडलो अभाव करून थंय दाखोवपाचें की फक्त भारतीय जनता पार्टीच करता ते हे मातशें बंद करचें. आमच्या अध्यक्षाचेर काल जो अशें करपाचो जो प्रयत्न जाला, बाकीच्याय पार्टींनी बाकीचे पार्टीचे लिडर गेला. आम आदमी पार्टीचे कितलेशे अध्यक्ष स्वता गेलो सोडून.
तो जो उलयता तो अध्यक्ष आशिल्लो मागीर आमी कितें म्हणपाचें की त्या टायमार काँग्रेसीचेर तो अटॅक करिनाशिल्लो तेंकाय वेगळे तुमी ताका वेगळे तरेन करताले न्हू दिगंबराक तुमी स्कॅम म्हणटाले तेजेर कोर्टाचेर ते ऑलरेडी हे जाला न्ही ऑलरेडी कोर्टाचेर जाला तुमी आरोप केले तर सिद्ध झाले ना बीजेपीचे आरोप घालप आनी आरोप ते मागीर सिद्ध जावप सिद्ध जाले न्ही ऑलरेडी बीजेपी फटींग काडली कितें आरोप केलेले सिद्ध जावंक ना म्हणजे कशें जाल्यार काँग्रेस पार्टी चौकीदार चोर हे म्हणून फटींग काडली कित्याक आरोप सिद्ध जावं ना राफेलाच्या बाबतींत सो हे आरोप प्रत्यारोप चालू आसता कोणाक कोणें मॉरल सर्टिफिकेट दिवचें ना थोडी पॉलिटिकल तत्वां भितर घुसलात म्हणूनच तर थंय जे स्टोन पेंटिंग तुमी व्हिडियोज पळयले आसतले दिल्ली पुलिसान आपल्या इंस्टाग्राम पेजीचेर घातला हे सगळे व्हिडियोज जे CCTV फुटेजींतल्यान मेळ्ळा की कसो इन्स्टिगेट करपाचो प्रयत्न केलो तेंच्यांनी त्या वाटेंतल्यान म्हणून लाठीचार्ज कदाचित तांकां करचो पडलो त्या टायमार तूं एक यूथ आसा हांगा आझाद मैदान पीसफूल प्रोटेस्ट जाल्यार 1000 भुरग्यांक FIR जाले कशें पळयता गोंयचे यूथ तूं एक यूथ ना FIR 1000 भुरग्यांचेरूय FIR जाला कंप्लेंट फायल जाला दिसता म्हणजे सरकार पुलीस हय कारण थंय त्या आझाद मैदानाच्या डेकोरम जो आसा थंय जर फाल्यां सकाळी कोर्टान वचून जर कोण सिगरेट मारत जाल्यार तेजेर कंप्लेंट जातली काय ना जातली न्ही तशीच थंय मेमोरियल जो आसा आमच्या त्या मेमोरियलाचेर जर खंयच्यो वल्गर एक्टिविटी किंवा कसल्यो अनवॉन्टेड एक्टिविटी करता जाल्यार कंप्लेंट जावपाकूच जाय फाल्यां 4-5 जाणां आसतलीं बट तेंचे जो प्रोटेस्ट कोण हेड आसा तेंचेर जावपाक जाय तेच्या अंडर जर सगळ्यांचेरूच नांवां आयला जाल्यार आय डोंट नो बट ती कंप्लेंट जावपाकूच जाय एक्चुअल जे स्टुडंट्स आसात जे डिमांडा खातीर आयलात आमी त्या स्टुडंट्सा वांगडा आसा आनी भितर जर एक्चुअल स्टुडंट जर जेन्युअन आसा आमी सरकारा कडेन बरयतले की तेंची FIR फाटीं घेवची अशें आयडेंटिफाय कितें केलें ना आमी करतले जर आमकां जर ऑफिशियल नांवां मेळत जाल्यार आमी स्टुडंट्स जे एक्चुअल जेन्युअन स्टुडंट्स आसा जे जेन्युअन स्टुडंट्स आपल्या कित्याक आमी युवा मोर्चा आमी युथां खातीर आसा स्टुडंटां खातीर आसा प्रोटेस्ट करपाक सगळ्यांक रायट आसा आनी त्या प्रोटेस्टा अंडर त्यो अनवॉन्टेड गजाली जाला तेंचेर FIR जावपाकूच जाय बट जर त्या हेच्या भितर जर कोणाचेर चुकून बाकीच्या हेंचेर जाला आनी जर आमी आयडेंटिफाय करतले ते खरे स्टुडंट जेन्युअन स्टुडंट्स इरिस्पेक्टीव ऑफ देअर आयडियोलॉजी हांव अशें म्हणिना की फक्त ते भारतीय जनता पार्टीच्याच विचाराचे आसपाक जाय इरिस्पेक्टीव ऑफ देअर आयडियोलॉजी जर जेन्युअन भुरगे जर थंय आशिल्ले प्रोटेस्टाक आनी जर तेंचेर FIR जाला जाल्यार आमी मुख्यमंत्र्याक आनी गृहमंत्र्याक लेटर बरयतले की तेंची FIR फाटीं घेवची